Sylwispora आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा बलिदान मानून घे दिण्या दातारा उत्तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या जिनिताचे बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावं तुजे थांव शिक्षा कत्मिकली जावं प्रेरीत जावं तुजे थांव शिक्षा कत्मिकली जावं मागतां तुजे बेसांव मागतां तुजे बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं ख्रिस्त दैवमुगाच्या भयणीनो आनी भावनो आसून वा जावन आसा मुरी मायेच्या मानाक सुरेस्परा देवाक हें बलिदान आमी भेटयता आज आमचो भाऊ स्टॅनी पिंटो ताचे जल्मा दीस ताचे खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया सुरेश देव ताचेर भरपूर आशिर्वादां घालून दी म्हणून आमी कितेंय बरें केलें तर जाल्यार जावं कुडयेचे दाळ करून जावं आत्म्याचे दाळ करून कितल्या गुटान केल्यार सर्वेस ताचें इनाम दिल्ल्या शिवाय सोडिना हें जावन आसा लिसांव आज आमकां आयच्या वाचपांनी मेळटा आमी जायतीं बरीं कामां करता पूण दुसऱ्यांची शाबासकी मेळचे खातीर करची नाका देवाक मानून दी म्हणून करया थोड्या फावटी भोवशा आमच्या आतुरायेन दुसऱ्यांनी पळय जाय दुसऱ्यांनी मेसवा जाय म्हूण केलां जावंक पळोवप आमच्या सुखीची दुखदन सुरेस्पराक हें बलिदान आमी भेटया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भयणीनो सगळ्यो सरळ सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायटांतल्यान आनी बरें सुनून हांवें जायतीं पथकां केल्यात होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो व्हड अपराध ह्या सगळ्या संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमियांका क्लूत कर सोमियांका क्लूत कर क्रिस्ताका क्लूत कर क्रिस्ताका क्लूत कर सोमियांका क्लूत कर सोमियांका क्लूत कर प्रार्थया देवा आमच्या मुखार बापा तुझे मानव वळखीदेन सुखाना नसतान तें सगळें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्या पडटा तें सगळें आमकां दी या आमी आमच्या काळजा काळजान तुजे लागीं परतून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन
तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप. लग्न उत्सव संपलो तेन्ना तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपयलो आनी ताका म्हळें, म्हज्या पुता, तुजे सांगता पयन केल्ल्या त्या मनशाक पावती मजुरी दिवंक उडास दवर. तुवें ताका बसायिल्ल्या प्रास हळ दी. देखून तोबियासान रापायलाक आपयलो आनी म्हळें, तुवें फाटी आडलेल्यांतलो अर्द वांटो घे आनी समाधानान वच. रापायलान तांकां दोगांयकी कुशीक आपयलो आनी तांकां म्हळें, देवाक अर्घां दिया, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. ताणें तुमचे पासत केल्ले सर उपकार सर प्राण्या मुखार वळखून घेया. ताचें नांव वाकानून स्तुती घेया. सर मनशां मुखार देवाची कृत्यां प्रगट करा आनी तामय नासता ताची स्तुती करा. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाची कृत्यां प्रगट करूंक जाय आनी ती हेरांक कळीत करूंक जाय. पावत्या मानान ती वाकाना बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. उपासा सवें मागणें बरें, पूण नितिवंतपणा सवें दंड धर्म आणकी बरो. नितीन जमो केल्लें थोडें आनी तीन जमो केल्लें ग्रेस्काये प्रास अदीक बरें. भांगार पुंजावण दवरचे प्रास दंड धर्म करचो अदीक बरो. कित्याक दंड धर्म मनशांक मरणांतलो निवारता आनी पाप परिहार करता. जो दान दिता ताका लांबावक लागतलें, पूण जो पाताक आनी अन्याय करता तो आपलोच वैरी जातलो. हांव आतां तुमकां सगळें सत सांगता. हांव तुमचे तावन कांयच लिपयना. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाची कृत्यां पावत्या मापान प्रगट करूंक जाय म्हूण हांवें तुमकां येदोळस सांगलां. तूं आनी सारा मागणें करून आसतना देवाचे महिमे मुखार तुमची मागणी व्हरून गेल्लो तो हांवूच म्हूण आतां हांवें तुमकां सांगूं येत. तुमी मेल्ल्यांक मातयेक पायतानाय हांवें तशेंच केलें. तुमची परिक्षा करचे खातीर म्हाका धाडलो. तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक देवान म्हाका आदेश दिल्लो. हांव रापायल सरेस्वराची महिमे मुखार सेवा करतल्या 7 दुतां मदलो एकलो. देखून आतां धरणी वयले उठा आनी देवाची स्तुती करा. पळया, हांव आतां म्हाका धाडलेल्याशी वयर वचूंक आयतो जाला. तुमकां घडलेलें तें सगळें बरोवन घाला. देवाचें उतार्ये. देवाची उडुपकार. सस्नाक जियेता तो देव सदैव जावं. सस्नाक जियेता तो देव सदैव जावं. सरेस्परी एक पोटी शिक्षा लागता आनी एक पोटी बक्षिता. तो मनशाक धरणी पदल्या पाताळांत विचार करता, तरी नासाच्या पोंडांतली हात दिवन तांकां वयर काडता. कोणेच ताच्या हातांतली सुकोवन घेवंक जायना. सस्नाक जियेता तो देव सदैव जावं. तूं जर सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान ताचेशी फाटी येशी आनी नितिवंतपणी ताचे मुखार चलचे, तर तोय तुजेशी फाटी येतलो आनी तुजे तावन आपले मुखामळ तो लिपोवचो ना. सस्नाक जियेता तो देव सदैव जावं.
पळय कितले बरेपण ताणें तुका वागयलां. व्हडल्या ताळान ताका आर्गां दी. नितीवंतू देवाक वंदी. सर्वाय काळाच्या रायाक हरसी. ससाची तातो देव सदैव जावं. हांव जाल्यार म्हज्या गुलापणाच्या गांवांत ताची स्तुती करीत आसा. ताचें व्हडपण आनी पदवी पातकी राष्ट्रांक परगट करीत आसा. ससाक जियेता तो देव सदैव जावं. पातक्यानो ताचेशी फाटी येया. तुमची साल ताचे मुखार नितीवंतपणाची जावं दे. तुमचेर दया दवरून तुमची तो काकुळट करूंकी पुरो. ससाक जियेता तो देव सदैव जावं. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितले बागे. कित्याक सर्गींचे राज करन्स तांचे. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सोमी तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तेदवा आपले शिकवणेंत जेजू लोकां जम्याक सांगी लागलो, शास्त्र्यांची सत्राय घेया. पायांगोळ न्हेसोन भोवंक. पेंटे सलांत सक्तांचो सलाम जोडूंक. सिनेगोग सभेंत मुकली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीच खुशी. लांब लांब मागणी करून ते विधवींची घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजना समकार बसून आसता. लोक धर्म पेटेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सभार ग्रेस्त मनीस जायत दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिने तांब्याचे 2 पयशे कानीक घाले. तो आपल्या शिसांक सरशिया पळोवन जेजून म्हणे, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सक्तां प्रास सड हे दुर्बळे विधवेन घाले. कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेस्तकायेन भरोवन उरलेल्यांतले घाले, पूण हिने आपले दुर्बळकायेचे कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतूंक घाली. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. मुगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांनी आमकां वाचूंक मेळटा, नियाळ करूंक मेळटा. एक सत कितें म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांव कातोलीक जिणेचे एक मुख्य लक्षण दयाळाय जावन आसा. आमच्या क्रिस्तांव जिणेचे एक मुख्य लक्षण दयाळाय. कुडीचे दयाळाय करण्यो, आत्म्याचे दयाळाय करण्यो, हे मुख्य म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार पयस पुस्तकाच्या शिकवण्या प्रमाणे निमाणे दिसा
देवाच्या सदरे मुखार आमी झटतेक रावता आसतना सर्वेस्परा देवान आमची झटती करची, आमची दाळ कितली आसली गे म्हणून. हांव तान येयलो म्हाका पियोवंक दिलें गे, हांव भुकेलो तुवें म्हाका खावंक दिलें गे म्हणून. वय दाळ जावन आसा आमच्या जिणेचें एक भोव मुख्य लक्षण. खंडीत जावन आमी समेस्त दाळ करणे करता, खंडीत जावन करता तें सत बरें. तें दाळ कुडीचे दाळ करणे आसात, अत्मेचे दाळ करणे आसात. पूण जावं कुडीच्यो जावं अत्म्याच्यो दाळ करणे करता आसतना थोडे पोटी दुदाक इल्लो सिरको घाल्या बरी आमी करता. आमी कच्च्यो दाळ करण्यो भोव वर्त्यो जावन आसात, देवाक आनी मनशाक मानवातात. पूण आमचे थंय इरादो कितें आसा गे म्हणल्यार दुसरें सवाल. सभा फुटी कुडीचे दाळ करणे करता आसतना दुसऱ्यांची शाबासकी मेळा जाय म्हणून आपूण व्हड दाखयता, व्हड म्हूण दाखोवच्या खातीर, आपणाची बाडाय उलोवच्या खातीर आमी दाळ करूंक साध्य आसा. आनी पयस पुस्तकान दिनची दृश्टांत हिंस जावन आसा. आमच्यो दाळ करण्यो बऱ्यो, बरें दूद म्हूण येत नेक्टर, पूण तातूंत वो शिरको घालता आमी. सैमानच आमकां ती आलोचन येता, दुसऱ्यांनी पळयल्यार बरें, दुसऱ्यांची शाबासकी मेळ्ळ्यार बरें म्हणून. असल्या संदर्भार आयच्या वाचपांनी मेळटा तें लिसांव वर्तें जावन आसा. तो बेत परक्या गांवांक वेता, जाका सांगाती मेळटा आनी ताका पावता शाबितार वाट दाखयता, ताच्या बायलेक शा साराक गूण करता, पाटी आपूण हाडटा. तेन्ना त्या सांगात्यान दिवची ती शिकाप कितें गे म्हळ्यार या आमच्या भांगारा या दुसऱ्या करण्याच्या की आमची दाळ जावन आसा वर्ती म्हणून देवाक ती मानवता. आनी तो आपणाचें स्वरूप ताका सांगता, आपूण देवाचो आंज. तूं दाळ करन गुपीत दाळ करन आसतना देवाक तें मानवालें आनी देवाच्या सदरे मुखार हांवें पावयलें. तूं जेवणाचेर आसतना कोणेय मेलो म्हूण तुका खबर मेळ्ळ्या वरा तुजेंच पोसणें सोड न्हू, तूं मेल्ल्यांक मातयेक पावोंक गेल्लोय. आनीक तुजे गुटान तूं मागणें करतलोय, हें सगळें देवाच्या सदरे मुखार हांवें पावयलें. आनी ताचो प्रतिफळ जावन तुजे दोळे गूण जाले, तो कुड्डो जाल्लो आनी तुजी सुणी बरी जाली. आनी तो मेळचें लिसांव कितें म्हळ्यार कितले गुटांनी आमी बरेंपण केल्यार ताचो प्रतिफळ देव आमकां दिल्ल्या शिवाय सोडिना. तशें म्हळ्यार थोड्या पोटी आमच्या निचेवण न्ही सैमानूच एक ओडणी येता आमकां दाळ करणे करता आसतना दुसऱ्यांनी पळयल्यार बरें न्ही म्हणून. तसले ओडणे येतना आमचे दाळ करणे पाड जायनात, कित्याक आमी आमच्या निचेवान दुसऱ्यांक बरें करूं जाय म्हणून आमी करता. तितलें आसल्यार पुरो. तर कुडीचे दाळ करणे करता त्यो पेल्याक मेसोवंक जाय, पेल्याक बऱ्यो जाय, देवाकी मानवंक जाय. आनी आमची जिणी दाळ करण्याची एक सांकळ जाय. तशेंच अत्मी दाळ करणे आसात. आमी आतां मिसाक आयल्या, अत्मीक दाळ करनी ती आमी मागणें करता, अत्मीक दाळ करनी ती अशें जायत्यो अत्मीक दाळ करणे करता. आमकां एक अस्कत गाय आसा आसूंक पुरो. न्हयच तात्कालीक संगतींनी आमी आमची बाडाय दाखोवंक साध्य आसा, अत्मी संगतींनी बाडाय दाखोवंक साध्य आसा. तेंच आमी आयकले आज पारिजेवां विशयी तिके जागृत रावा. ते मागणे चलान मुखार रावतात, व्हडल्यान मागणें करतात, कोणाक दुसऱ्यांनी आयका जाय म्हूण, दुसऱ्यांची शाबासकी मेळा जाय म्हणून.
असे आमचे थंय घडोवंक साध्य आसा. आमी जत निजाकी नितळ दोळ्यांनी आमच्या आत्मीक कार्याचेर दिश्ट घालून तर जाल्यार तांदूळ कितलें सेल्फिशनेस आसा, कितली बाडाय आसा, कितली संवसारीक उडवीक आसा म्हणलें आमकां दिसता. तर आमी निजाकी नैस कुडीच्यो आत्मी दयाळय करता, मागणी करता, प्रार्थीत करता आनी दान दिता. पूण असले बाडाय येनासे सरस्परा देवान पळयल्या पुरो, ताका मेसोल्या पुरो म्हूण केली तर जाल्यार निजाकी आमी बागी जावन आसा. आतां सवाल येता, म्हजे कडेन कांय ना मू, हांव प्रायवोन मू, हांव पिडेस्त मू, हांव दुबळो मू, म्हाका दयाळ करणी करूं जाता की म्हणून. देखून ते निमाणे दृश्टांत देवळाच्या काजनांत जायते जण पयशे घालताले. ग्रेस्त वैरतान पयशे घालताले, ओडलो आवाज जाय जाय आनी सगळ्यांनी पळय जाय म्हणून. एक घालतना दुसऱ्यांनी मेसचे वय. पूण आसली एकली दुबळी स्त्री, तिचे कडेन कांयच नासले. ती लिपोवन वता आनी हळू ती रुवी घालता. हे सरस देव जेजू क्रिस्त पळयता आनी म्हणटा, दुसऱ्यान सगळ्यांनी घाल्ल्याच्या की तिणें चड घाला, तिचें घालतेपण पळया. आनीक आपणा कितें आसा तें ताणें सगळें घाला. तर आमकां सगळ्यांक दयाळ करूंक जाता. करी जाय आमची जिनीस दयाळ करण्याची एक सांकळ करी जाय. सकाळी ताण सांज म्हणसर दिसान दीस दयाळ करूनच या आमी. निमाणे दिसा आम सरस देव आमकां ताचे ताचे इनाम सरस देव आमकां दितालो. आमेन. Din kite somia tuka he betone vela na kite smuchi mulle makas betaita tuka makas betaita tuka Rundo civitasu Diun makapostai Wain toda kaso Sasni pivat katai Kastawa rasopor Tuwe mujir motlai Tukas beton dimja Maka tuwe raslai Maka tuwe raslai म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद देव पाग मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मेळमीक आमच्या नेक्या पयस विचारवाक सरस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयच्यो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदाराक आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सरस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारांनी ससांच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देव माय नित्य अंकरी मरयेक आमी नमन करता आसतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी कीर्त परगडता.
आपल्या अहंकारपणाची वडील सांभाळून पवित्र म्हणजे कुटप्यांची एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि ससने प्रकाशाने संवसारा फांकोयलो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाखणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 दळबरांचो सर्वीस पोरतू सर्गने संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेश्वराचे नाव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परेन जेवण जातास ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी ससनी कराराचें रगात. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसूद आनी समेस्त मनशां पासून तें वारावतलें. हें म्हज्या ओडासा करात. Lord, so good purgatorio. Somia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुन्हा जीवन पोन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुन्हा जीवन पुन्हा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडोवणीची काळ सुखां समर्पिता. जे मुखार येवंगण जी सेवा करो तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सवतले आमी समेस्त हांग पवित्र आत्मावरी एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवन पनसोबर वस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांका तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हणून हांवें मागता. अंकवार मडये देवाचे मे संगती भगिवन जुसे दिसपती भगिवन तो धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानूवाले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याग जेजू वरवीं त्याग जेजू सांगता त्याग जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापाच्या मागण्या सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुरिल्ल्यान बक्षितांव तशें आमची पातकां मागूस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे मगण आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे भरोशान आसतले आमकां तुझ्या उदार काकुतीन सर फतकांत सुटोय आनी स्वराक आनंदली वाटाय. कित्याक सुटकी पुत्रानी महिमा तुजी ससनच्या आसना. सो मी हांव जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशवार मंडळाक शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. शेळीचे जेवण आपयल्यान ती आमी समेस्त सहभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे पाप म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Arokate ullasta Hulvik servis poraci Musuci ukaita Atmo mucha devate Santo salurta Aple charan dasice Tani daya dakali Dekun maka jananga Sade munteli Saktivantan मुझे थंय विचित्रा केल्या काकुळताची भक्तांची संत संतते दुबळ्यांक बऱ्या वस्तूंनी दादोशी केल्या ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटी साठल्यात मुजो आत्मो संतोस्ता देवा मुझ्या तारोकाते उल्लासा मुजो आत्मो संतोस्ता देवा मुझ्या तारोकाते उल्लासा. प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयस उगडास काडून या पवित्र जीवनान आमी वांटो घेतला आनी ताच्या वरी आमच्या सुरंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. आमकां मेळीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं या आमी कल्पनी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सपदयता देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोट उपकार कामीन साहेबीच्या नव्यान ये भगवंती देवाचे लक्ष्मी माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव आपणाक चरण दासी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या पुताची आवय जावन विसली जेजून तुज्या पुतान कुसारून कळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुडयार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हूण मानून घेतली गरजेच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बोळे माये खत नातिल्ले आंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम कांय धर्या सुकरा म्हूण पारातले आनी तूं तांकां पावले आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पातयेणीन आनी थीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर गजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरताव आमची त्या सामोरेच्या पांयदळ आमी दवरया तिच्या खातीर मागया म्हणून उडास कर ए बोधयाळ्यांक क्वारी मरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना हे पत्तिणी धैर्य काण घेव तुजे कडेन धांवून येता ये अंकवारीची अंकवारी मुजे माये तुजे कडेन येता पत्क्यांनी कंतीच तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन आमच्या पासगेच्या तुझें नांव पयस जावं तुझें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचोच पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मामरियो फेमरुले समी देव तुझे सांगता आसले आमकां तूं सदैव आनी सदैव फॉल जीवस जेजो भगवंती मरी देवलक्ष्मी आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सतान सदां कार्मेलाच्या सर्वदा सुंदर राणये आमोपसत विनंती कर आतां आमी वर्गांच्या मागण्या म्हणया ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या वय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पत्नीनी तुजी बेंतीन गेल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतली हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक फोवोक आमकां फोवो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं आमेन Carmel Tongra Subci Saibini Asam Somantuka Magniyamci Gen Volki Sarkak Zoldi Ashirvada Jiye Palvat Sartana Apton Dapton Portana Yamcha Dara Kun bezare dostana Urbam Chinutana Chisubdayin Sankikuta Kushita Chikuru Diada Carmel Tongra Subci Saibini Asam Somantuka Magniyamci घेऊन बोरके सर्गाक जोडती आशीर्वादा मोकाळ पुत्रा सोवे अवकार मरियेक आशीर्वादी आमकां
बेगीन कुसाचे कडवीन आमकां आमचे दुआ आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.